जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वर्सो वळी 22 ते 29. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले. हे सगळे पोलतोडी रावलोल्या लोकांन पळयल्ले. सुमयान देवाक दिन वाचल्या उपरांत ताणें उंडे केले त्या जाग्या लागीं आनीक होडी तिबेरिसाच्या थावन पावलोली. जेजू थंय नासलो म्हूण लोकांन देखलें आनी ताचे शिसूय थंय ना म्हूण पळोवन तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कापेर्नावां आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे कावून दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. कावून सरता तसल्या काणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या काणा खातीर त्रास घेयात. असले काण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावाट दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.